आज किचन ಅಂತ कोण आयला पळ्या अम्मा कितले दिवस मागीर किचन ಅಂತ आयला ती हे कसं नवायची तुका स्टाईल गो मा नंचोण आणि गोड घालून कसं की करतो असं इवन एक्सपेरिमेंट करतात हो 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 या पळ्या फायनली फास्ट अँड क्विक तुटतोडी पळ्या क्या बात सुपर एक नंबर झाला गाइस बताची ये इन्स्टंट दुधदडी हा 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 दुधदडी एक नंबर गाइस व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुढे की गुड मॉर्निंग घंटे जल्ले 7:59 आज फ्रायडे कोण आरामशेर उठेला म्हाका सकाळ क्लास नाशिल्ले आणि कॉल रद्दीसलो व्लॉग एंड करचे विसरलो आतां इंजिन इद्दलो इतले थकलो काली मस्त टायर्ड जाला पुरो दिवस भायर आशिल्लो ताजे कितें तरी चलो आतां ब्रेकफास्ट करता काल रात्रीचे हांव आसनो तांदूळ तिंबत घालला म्हणल्यार आतां हांव पानपळ करता सर तर एट लास्ट पानपळाचे दिवस आयले इतले दिवस जाऊन सांगता आशिल्लो हांव कसं करचें कशाने तिंबत घाली तर काल रात्री अम्मा नोट घास केले एक काम करी तांदूळ तिंबत घाली तू इतले दिवस जगून सांगता आशिल्लो पानपळ 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 कर न्हू ताजे खातीर तेणी सांगलें की तू तिंबत घाली फाल्यां सकाळ पानपळ काडी तर आतां पानपळ काडया आतां फटाफट म्हाका वाट्टूचो आसा आतां तांदूळ आनी पुरो तिंबत घाललें आनी नारळाची केक कांतिता आनी चटनी रेडी करता ताजी हट्टू चलो फटाफट फटाफट करिया आणि ब्रेकफास्ट रेडी करिया काल रात्री तांदूळ तिंबत घाललो नारळ बेत्तिता आणि फटाफट फटाफट असनो सोय कांतिता पिठे रेडी करून सोडता आणि वोटू वोटू असनो चटनी रेडी करता आणि फटाफट पुरा रेडी करून तयार जाता आता पीठ आणि पुरा रेडी जाला आणि चटनी लायक करून वाटून जाला हे पळया आमगेल्या पानपळ्या पीठ एक नंबर या पळया आणि हांग पळया चटनी एक नंबर सॉलिड टेस्टी जाला एक नंबर जाला म्हळ्यार पुरा प्रियम इतलो धनिया आशिल्लो भितर पुरा घाल सोडले त्या म्हळ्यार कसं वायट जाता आशिल्लें ताजे खातीर ताजे कसं कसं लायक पल्लो आशिल्लो पुरा घाल लायक करून चटनी रेडी केलें ना जाल्यार आनीकूच ते भितर कसं लागत ना ते म्हाका दिसता ते उदक लागून की कसं फ्रिजा भितर हांव लायक करून ढांकून दवरलो बट कसं गो तू कसं जाती केन्ना ठीक आस नो प्रॉब्लम आमगे रेडी पीठ आतां फटाफट पानपळ काडया आनी मेगेल चावे रेडी जाला हा 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 क्या बात है चा पिनी जाल्यार मजा येना चा थोडे थोडे सिप मारचे आनी एक 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 पोळ काडचे मजा येता चलो फटाफट फटाफट करया आमगेले पानपळ एक नंबर ब्रेकफास्ट साऊथ इंडियन ब्रेकफास्ट म्हळ्यार आमची गेल ब्रेकफास्ट सकाळ आमकां लायक करून जेवका न्हय एक्चुली कसं करता असो केन्ना हांव फ्री आसतना आतां करी येता क्रिएटिविटी हें पुरो जेन्ना फ्री ना म्हळ्यार ढकलचे लायक करून है ना कसं म्हळ्यार उरलो हांव हें पळय फटाफट फटाफट जातालें 45 मिनिट्स गेले नंतरची कसान कळना म्हाका चलो ठीक आस फटाफट काडया आतां कायल दवरया हून करया आनी लायक करून चरचरी पानपळ काडया तो कायलीन तो तेल घालला आतां पळया तापला की ना करून त्या बाद एक नंबर छच्चरी न्हय पुरा इतले सॉलिड आवाज येत पळया चलो फटाफट आतां घालया या पळया गाइस सुपर एक नंबर पानपळो चलो धांगता का ना कसन पानपळ्याची कॉन्सेप्ट न्हय म्हळ्यार वॉटरी वॉटरी उदक कशी ते क्रिएटिविटी येयल्या म्हळ्यार पानपळ करची कर न्हू न्हय सॉलिड न्हय कसं आयडिया ते म्हळ्यार हें सिंपल ब्रेकफास्ट म्हळ्यार तांदूळ आनी उदक आनी मीठ बस आनी सोयी कसन कॉन्सेप्ट सॉलिड कोण लिखलेलें हें अशी पुरो म्हळ्यार साऊथ इंडियन ब्रेकफास्ट आसता म्हळ्यार पानपळो वा सॉलिड थँक्यू सो मच हे रेसिपी दिवच्या खातीर तुमी केन्ना आलोचन केलें आसतलें बाय हें डिश कोण प्रिपेर केल्लें आसतलें कशी प्रिपेर केलें आसतलें हे डिश करतना त्या कसन विचार आसतले ना हे एक क्रिएटिविटी मनुष्याची विचार करत हे कसं कशी आयली करून आनी तागेले थॉट आसतले आमगेले आमची केल्यान तसलो मस्त पुरो डिश आसा आतां तुमकां कसन कसन गोत आसा कसन कसन क्रिएटिविटी कोण केलेलें कशी जाल्ली ते डिश प्लीज कमेंट करा आनी म्हाका सांगा म्हाका कळका ते म्हळ्यार कशी आयली ते डिश ताजी थॉट प्रोसेस कसं आशिल्ली म्हाकशी हा 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 वाह क्या बात है सुपर सॉफ्ट सॉफ्ट जाला गाइस या पळया एक नंबर नव्या सॉलिड नव्या एक नंबर पानपळो चलो प्लेटा काढता
आणि एक एक करूनच न्हू पुरा बाकीच पुरा काडता आणि रेडी करता ब्रेकफास्ट स्कूलांत आसतना हिस्ट्रीन तूं इतलें हांव इंट्रस्ट घेयन आशिल्लें आमची केले डिशान तूं हिस्ट्रीचे पुरो नॉलेज घेवचे खातीर म्हाका मस्त इंट्रस्ट जाला आता प्लीज कमेंट करा गूगल दाखोवन म्हाका कॉपी पेस्ट नाका तुमगेल थॉट सांगा म्हाका प्लीज कमेंटान की तुम्ही करताना अशी तुमगेले मतान विचार आयल्यो की ना हें कोण केलं आसतलें हाजी मागशीचे थॉट प्रोसेस कसन आसतलें तुम्ही कोणाक निमगिला हवे तर त्यांनी कसन सांगला तुमकां प्लीज कमेंट करा खंयचे डिश असो पनपळ न्ही विंगड कसन डिश आसा ताजी मागशीचे थॉट प्रोसेस कसन आशिल्लें है ना ते म्हाका प्लीज कमेंट करा म्हाकाय चिक्के नॉलेज मेळ्ळो म्हाकाय कळो आणि बाकीचे पुरो जाणांक नॉलेज मेळ्ळो पनपळ रेडी आणि चटणी रेडी एक नंबर चलो अम्मा दिता अम्मा आज पनपळ आणि चटणी बट प्रॉब्लम कसन जालें चटणी तूं मिरसांग घालचें विसरलो हांव ते आमगे प्रिय मित्र देनिया घालना ते ग्रीन ग्रीन आसता करून ताजे कितें मिरसांग घालचें विसरलो कसन की चूक जाल्यार अशी लेखतस हांव लागले कसन की म्हाका विंगड टेस्ट लागतस म्हणून हें कसन मागीर उठ घालसलो तर रे मिरसांग घालनी चलो ठीक आस चलता खावे तर मगर ते टेस्टी जाला चिके चटपटा जाला तेज म्हळ्यार हांव चिंचावनी पुरो घाललो तांतू ताजे खातीर बट हांव टेस्ट केलो म्हाका तो बरें आतां मागूच ना म्हाका कशें जाला करलो ठीक आहे चलता एक दिवस चलता आता हांव ब्रेकफास्ट करता तुम्ही ब्रेकफास्ट करा ती फुल एन्जॉय जस्ट आता घर कडेन आयलो आनी अम्माच चिके एक्सरसाइज करता तिका आतां भूक ना गे ती आतां खायना ती सांगता मागीर पळोवया कसन करचें आसा तो तेदोच हांव कसं लिखतास की हांव आतां व्लॉग एडिट करचें बसता म्हळ्यार सकाळ लागून हांव व्लॉग एडिट करनी तुका भूक लागल्या आतां ना भूक लागली मागीर मागीर पळोवया ठीक आहे तू एक्सरसाइज कर मागीर पळोवया म्हाका कसलो मस्त पाय दुखता गो अम्मा आराम कर दीत आता एक दोन करता तू हांव कसन करची मागीर काम करका न्हय ताजे खातीर हांव वगी ब्लॉग एडिट करता म्हळ्यार रात्रीची की वगी न्हिदोयत करून आज किचनांत कोण आयला पळया अम्मा कितले दिवस मागीर किचनांत आयले ती एक्चुअली ती येता हांव ना तेन्ना ती येता किचनांत बट ठीक आसा थोडे येऊ का तिने किचनांत तूं चिक्के म्हळ्यार तिकाय लायक जातालें बट चड तिका राबच्या जायना म्हळ्यार ताजे खातीर ती आतां कसन की करतस ह्या तीन हांगा कसन की नांचोण आनी गोड घालून कसन की करतस म्हाका कळना हें कसन करतस अम्मा तूं ते नांचण कडून काडया म्हणजे ते गोड घालून कॅल्शियम ना हां तर ताजी कसन करता काय ना दुधळी अशी दुधळी म्हण किशें ते कशी करचे ते अशें कडोवचे मागीर गोड घालचे हें कसन नवेची तुका स्टाईल गो मा तसं न्ही म्हाका कळना कसं नवे स्टाईल नाही मागीर ते आतां आमी दळून ना पीठ असेल न्हय पूण अशी कॅल्शियम म्हणून नांचण खावया म्हूण नांचण खावया तांतू गोड घालून कशी गोड मागीर खतखत तर गोड घालचे अच्छा ओ आज पळया मेघाल अम्मा आजी हांगा रांदपा लगी आयल्या चलो ठीक आसा ठीक आहे चिके कसन जाता ती करता तांतू बट थोडे करचा स्टार्ट केला तिणें ते कसन की नांचण आनी तूं लायक कोण कडेन न्हू कसन की करतास तुका भूक लागनी आजी भूक लागला केला तर पुरवे दितले तुका हां पुरो आते बात मस्त ते तर मागीर जेवण करचें ना तुका दोन चपातीच नव्हते त्याच्या लगेच खायचे तुका ज्याच्या चपाती करी ठीक आहे पळया लाटून दिता पळया गाईस आज एडजस्टमेंट तिका पोट भरला घेता वळीची ती आता इतलं भूक लागना गे तिका ते ह्या खावचें असते तिका हें कसन की कडेच आसा आनी तूं गोड घालना हांवें आनी घाल खतखत येता ना अच्छा ओ आतां हांव घर कडेन ना जाल्यार तूं एक्सपेरिमेंट करतास तुवें आतां करता रे पळय आतां म्हाकाय गोतना हें कशी करचें हांव दुधळी गोतस म्हाका गोतना दुधळी कशी करचें हांव खाल्ला मात्र आतां आम्हाला दाखोवन आमी एक दिवस दुधळी करूया पळोया अम्मा दुधळ करतवे तूं अम्मा हां तें दुधळी म्हणटात दुधाक ते वाटून ते नांचण घाल का इथे गलचें आमगे पीठच न्हय अशी अशी हे दुधळ येता म्हळ्यार ते दुधळी म्हण कितें जाता हेंची दुधळी वे सकाळ दुधळ म्हणटा सुकेन जेवता एका इवन एक्सपेरिमेंट करताच ना ना ते नाही तशी नाही ऑनलाईन केला ना पेट केलं समज अच्छा पक्कन सुकी जाल्यार दूध घालचे आनी मागीर गोड घालचे खतखत घालचे हो ती लायक हांगा गुंड तो बसताच कसला गुंड ते ते मुळा लागता गुड येता अच्छा तर मागीर हे हो ते गुळेल दाट जाता शिजून येता दाखे दाखे एक गुडी पचा हां तशी दाट जाते दाट जाते तू आमगेले ते असेल ना ते विंगड ते विस्क करचे हे चमच्यान कसं किरयतस तू हा 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 हे पळय लायक कोणचं एक कसं नाही गोळ घाललो गो मा ओ गॅस ऑन केला ना सान नाही होड गेला ते ओके कसं आता गॅस ऑन केला गाईस
एक असन की गोळ गोळ जाल्ले काय नाही ठीक काय नाही न्हय ओके ओके चलो चलो ठीक आहे स्टिकर्स ना चढस ना उपद्र दिवची नका नाजला मेगेल अंगार पडते ती तर म्हाका बिश्ते देती बिस्टेट घेत नाही चढ बुजाय ना जय 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 करी जय 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 करी तू कशी करी जय तर चलो 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 जर ती करो ज्यातल्या हांग चिकी पडायला लायक कोण गट्टी गट्टी जल्ला पकड पकड घे अम्मा आता ती करते ती काम आता पळया तुमका दाखयता कोर जाताना दाखयत ओ हो या पळया फायनली हंग दुद्दळी जशी जल्ला अम्मा हा दुधळीची ओ फास्ट अँड क्विक दुड्डळी वा ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಅಂದ್ಗಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಜಾತೈತೆ ಆತ ಹಾ ಚಲೋ 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 ಅಂದು ಕಸಂಗ ಕಸಂಗಲ್ಲ ನಿದು ಏಳು ಏಳು आणि आणि काय ना ಏಳು ಏಳ पेटी आणि गोडगाल निवे गोडगाल होय खुस गोडगालच्या दुसरे का म्हणा अच्छा तशी तशी ओके ओके चलो आता पुढे आम घालतोच पहिल्यांदा वा क्या बात है सुपर सुपर एक नंबर आमगेला इन्स्टंट दूध दळी याशी पीठ असल्यावरच ना फटाफट जातं ना जाल्यारच ना वाटून पुरा खर्च लागतं तका पीठ असल्यारी आरामसेर करा चलो आता आम्ही लायक एन्जॉय करतात या दूध दळी अम्मा खत्ता हांवें खत्ता तिका डिनर नाका काही तर ती सांगता मेगा पोट भरला आता ताजी खातीर तिन आतां यांची केल्या आतां हांव आनी ती यांची खाता ती म्हाकाय भूक ना म्हळ्यार मेगेले एक स्टुडंट आहा पॅरंट आहा म्हाका एक नूडल्स जशी कसंकी दिलाले खावच्याक ताजे खातीर ते खाल्ले आनी पोट भरले आतां यांची खाता बट एक नंबर जाला गाईज बदाची ये इन्स्टंट दूध दळी क्या बात है सेम स्टाईल न्हय कशी त्या तिंबून करतना हे पिठ्ठाचे त्यावेळी पीठ त्यांची मगट सुपर येळो आणि गोड घाल हा 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 दूध दळी एक नंबर गाईस ट्राय करा या सिंपल आमगेल्या कोंकणी स्टाईल हे एक नंबर सिंपल अँड गुड फॉर हेल्थ तर जस्ट आता एडिटींग जाल्लें आनी हांव आतां मस्त थकला आतां सकाळ नको भायरी आशिल्लो आतां वतना कितलो ब्लॉग जेल्यात सकाळ नको न्हू चलो ठीक आसा आतां न्हिदता रेस्ट करता ब्लॉग अपलोड करून जाला चलो आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पुरो जाणां की आमगे व्हिडिओ पसंद आयला प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गाईज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी बाय गाईज गुड नाईट टेक केअर